नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या मॉन्सून सत्राच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली. संसदेच्या दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीत जावचें हे खातीर सरकारान हे बसकेंत सगळ्या राजकीय पक्षांचे सहकार्य मागलें. 21 जुलय ते 21 ऑगस्ट मजगतीं संसदेचें मॉन्सून सत्र जावपाचें आसा. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी खबराकारां कडेन उलयतना हे विशीं अदीक म्हायती दिल्या. सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है. सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा. आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा. हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है. गोयचे मावळते राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोयची पारंपारीक देवली भेटून भोवमान केलो. राज्यपाल पिल्लई हांणी गोंयकारांचे कल्याण आनी राज्याच्या उदरगती खातीर वावर केला. तांणी आपली संविधानीक जापसालदारकी पुराय केल्या. तशेंच वांगडा राजभवनाचे रुपांतर भौशीक संलग्नताय आनी सांस्कृतीक पुनरुज्जीवनात केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळें. राज्यपाल पिल्लई हांणी लोकहिताचे उपक्रम, साहित्यीक वावर आनी भलायकी तशेंच शिक्षणीक उपक्रम राबोवन गोंयच्या ग्रामीण वाठाराक लेगीत पावयले. ताचो हो वावर प्रभावी तशेंच स्फूर्त दिवपी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. विकसीत गोंय 2037 खातीरचे तांचे योगदान गोंय सदांच याद दवरतले अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी तांकां बरी भलायकी आनी शांती आवडेला. तशेंच तांचे कडल्यान अशीच देशसेवा घडू अशें म्हळां. ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रिटा पिल्लई, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री मॉविन गुदिनो, सुभाष शिरोडकार, रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय, सुधीर ढवळीकार, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आमदार तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी खासदार निधींतल्यान 3 व्हीलचॅरी भेटयल्यो. पणजे पाटावेल्या पर्यटन भवनात काल ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार श्री आमोणा साखळेच्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थाना खातीर स्पीकर संच लेगीत भेटयलो. आमी प्रिफरन्स जे आसा ते एज्युकेशन आसतलें, त्याच बरोबर तितलेंच हेजे निडी आसा, हँडिकॅप आसा तांकां घराच्यान भायर सरपाक भोंवपाक कठीण जाता. त्यामुळे हांचो आमी विशय जो आसा प्रामुख्यान घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी ह्या लोकसभेच्या माध्यमातून जवळ जवळ 12 ऑलरेडी आज 9 दिल्यो आनी आज 3 दितात. त्याच बरोबर 3 हॉर्स वॅन आमी हातूंच्यान दिल्यो. त्याच बरोबर 500 आमी स्ट्रीट लायट नॉर्थ गोव्यान पुरयल्यो, ज्यो सोलरच्यो स्ट्रीट लायट ज्या ज्या जाग्यार पंचायती विचारून ताका खंय खंय तुमकां लायट ना थंय आमी त्यो 500 ज्यो सोलर लायट आशिल्ल्यो त्यो आमी घालून दिल्यो. सादारण स्कूल बसीस आतां पर्यंत आमी म्हाका दिसता त्या दिसा आमी 3 स्कूल बसी तुमी सगळे त्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले. आनीक जवळ जवळ 11 स्कुलांक हे आतां पर्यंत 11 स्कुलांक कंप्युटर, प्रोजेक्टर, मागीर स्क्रीन अशे पद्दतीन जे जे कितें ताणें डिमांड केले ते हेतूंच्यान हे प्रोजेक्ट आमी आतां ऑलरेडी जाल्ले आसात. तुये इस्पितळ गोंय वैजकी इस्पितळाक जोडचे आनी इस्पितळाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी रोजगारात पेडणेकारांकच प्राधान्य दिवचे अश्यो मागण्यो घेवन तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आयज जाहीर सभा आयोजीत केल्ली. 26 जानेवारी मेरेन तुये इस्पितळ GMCक लिंक करचे आनी इस्पितळाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी 80% नोकऱ्यो पेडणे तालुक्यांतल्या तरणाट्यांक मेळच्यो असो थाराव ह्या वेळार घेतला. आयच्या ह्या सभेत जर सूर पडलो जाल्यार आमकां कांय ठराव पास करचे पडटले. जे ठराव आयज आमी सगळ्यांच्या संमतीन तुमच्या समोर मी दवरताय. सगळ्यात पयलीं सांगो की 26 जानेवारी 2026 पर्यंत या त्याच्या पहिली किंवा त्याच्या मेरेन
ह्या हॉस्पिटल सुरू जावलाय आणि त्या हॉस्पिटलाक सगळे सुविधा जाय जशो आमच्यो संकल्पना असली जशे पेपर वर्क आसत तसो पेपर वर्क जावन ह्या हॉस्पिटल सीएनसी शिफ्ट करपाचा नसून जा जीएमसी ची संलग्न आसा तशाच प्रकारचा हॉस्पिटल जावचा अशा प्रकारचो ठराव आम्ही पास आसा। दुसरी गजाल आमची जो रोजगाराचो जो विषय आसा तो रोजगारात आम्ही 80% जो मागणी केला त्या 80% रोजगार आमकां मेळचो कसो मेळचो कायद्यात कसो बसोवपाचो या सगळ्या सरकारान करूचा ना जाल्यार आम्ही तुमकां शिकयतलो कशा पद्धतीन बसोवपाक जाय तो। तिसरी पंचक्रोशी विद्यालयात एक पेड माँ के नाम ही वृक्षारोपण मोहीम जाली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मानेस्तांच्या हस्तुकी ह्या वेळार झाडांची रोपां लायली। एक पेड माँ के नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक आपले कारण आमच्या सगळ्यांच्या जीवनात आवय ही सगळ्यात महत्वाची आसा। बापूय तितलोच महत्वाचो आसा पण व्यवस्थितपणे जेवण करून दिवपा पर्यंत शिक्षणाचे लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपूर्वाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता आणि त्यामुळे आवयक आमी सदोदीत श्रेष्ठ मानतात आणि म्हणून प्रधानमंत्र्यान ठरयलें की आवयच्या नावान एक झाड लाय आणि हे झाड लायतना आपले आवय बरोबर घेऊन जर ते झाड लायले जाल्यार जशी काळजी आपली आवय आमची घेता तशा पद्धतीची काळजी आम्ही सगळ्यांनी आपण जे झाड रोयता त्या झाडाची घेवपाक जाय बघा तुला माणसाक आसा आणि हे सगळे करतकच एखादे आपले जे झाड आमी जी झाडां आमकां दितले ती सगळी फूड बेरिंग म्हणजे आंब्याचें झाड आसतलें चिकूचें झाड आसतलें त्या हातून एखादे हिरेकॅनट म्हणजे सुपारीचें झाड आसतलें नारळाचें झाड आसतलें की ज्या झाडा पासून आमकां कितें तरी मेळटलें आणि एखादे झाड आम्ही स्वतः जेन्ना लायतात आणि 4-5 वर्षांपर्यंत नंतर त्या झाडाक जर एखादे फ्रूट लागले जाल्यार ते भुरगे आज जर समजा 12 वर्सांचे आसा जाल्यार 16 वर्सांचे जेन्ना जातले त्या भुरग्याक एक वेगळेपण जे आसा ते आंबो खावपाक एक उमेद येतली कारण आपूण लायिल्ल्या झाडाक आंबो जाल्लो आसा। आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी लेगीत ह्या वेळार उलोवप केलें। कितलीशीं वर्सां जालीं आमच्या पिळग्यांनी जे आज हे पंचायतींनी झाडां लायली आणि आयज तीच झाडां तुमकां खबर आसा आयज घर बांदतलो जाल्यार तुका ओपन प्लेस ना जाल्यार तूं झाडां कापची पडटा तेका लागून तशें डेव्हलप जाता तशें झाडां कापीक वयता तेका लागून एक झाड कापल्यार 10 झाड लावपाची आतां खूब गरज आसा। झाड एकदांच लायलें म्हणून आसना त्या झाडाक त्या उदक घालपाची सारें घालपाची तेची जी आमच्या मनशाक जे हे लागता जियोवपाक तशेंच झाडांकूय बी जे आतां जाल्यार एक झाड लावपाची खूब गरज आसा। तेका लागून आयज जे पळय आमच्या पेडण्यान तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक खबर आसतली कित्याक आयज आमच्या पेडण्यान ही सगळी ग्रीनरी आसा जी ग्रीनरी आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा। जे बाकीचे गांव तुमी पळयले आसतले कन्स्ट्रक्शन कशें जाता ते आनी वयता थंयसर झाडां हॉटेल्स हे जाता ते आयजून आमच्या पेडण्यान आमी अशें जे आमच्या एक प्रॉपर्टी दवरलेल्यो आसा ज्यो आमच्या आज्या पणज्यांनी त्यो आमी विकपाच्यो न्हू त्यो जागा आमी दवरपाची खूब गरज आसा। मलेरिया दुयेंसा पासत वाटोवपा खातीर भारत स्वदेशी लस एडफाल्सिवॅक्स विकसीत करता। ही लस जळारांच्या संक्रमणांतल्यान सुरक्षा दिवपाक आनी ते हेर लोकां मदीं पसरपाचे आडावपाक म्हत्वाचे थारतले। ही लस मलेरिया खातीर 2 सगळ्यात अदीक घातक परजीवी प्लाझ्मोडियम आनी फॅल्सिपरमच्या निदाना खातीर खासा करून विकसीत केल्या। ही लस भारतीय वैजकी संशोधन परिशदे वरवीं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थेच्या जैव तंत्रज्ञान विभागा वांगडा मेळून तयार केल्या। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।